जेजून आपल्या रूपांतरासून बोगोशी सांगत तस आपल्या शिसांग सोडूंक असाध्य जाल्लो देवसार दावडावन देवसार लागल्या भुरग्याक गुण केलो। ह्याय अचर्यांत लोकांन परत जेजू थंय देवाची पदवी पळयली आनी सर्वां विस्मीत जाली। आयचे सुवार्थेंत कालचे परी महत् कार्यांच्या फाटाफाट आपल्या शिसां लागीं जेजून आपल्याच अंत्याविशीं उलोवचें आमी आयकत आहोत। अचर्यांची गोडसाण चाकून आसच्यांक कश्ट मरणाची सुवार्ता कोडशी लागता म्हणून न्हय, बगर तांकां ती समजच ना। अचर्यांत देवपण सलिसायेन समजता, पूण कश्ट मरणांत ते मिस्तेरा बरीत जावन परगट जाता। आयच्या सुवार्थेंत तें स्पश्ट दिसून येता। देखूनच सुवार्थेकार जेजून आपल्या शिसांक आतां हांवें सांगचें तें तुमचे मतीन बरें कोंचू, मनशा पुताक वेगीच धरून लोकांच्या हातान दितले म्हणटना कितेंच समजना। परत जेजूचे आपणाच संबंधी प्रावादी उतर समजूंक जेजूचे शिस सलवतात। ताच्या उतरांचो अर्थ तांचे तावन लिपून आसलो जाल्ल्यान तें तांचे मतीक गेलें ना म्हणून सुवार्थेगार शारो दिता। तर ह्या उतरांचो अर्थ कितें आसयेत? शिसांत तावन लिपोवन आसची गजाल कितें? ह्या सवालांक जाप सोदप सुवार्ता मुखार व्हरता आनी तीच गजाल सुवार्थेचें तिर्ल जाता।